नेहेमायाच्या पुस्तकावेले वाचव. आर्ताक्सर्क्सीस राजाचे राजवटकेचे 20व्या वर्सा निसा म्हयन्यांत हांव सोऱ्याचो कारभारी आसलो तेन्ना हांवें राजाक सोरो दिलो. ते आदीं हांव ताचे मुखार कदींच चिंतेस्त दिसूंक नासलो. देखून राजान म्हणलें, तुजें मुखामोड इतलें खोंती बरीत कित्याक? तूं पिडेस्त काय नाय? म्हणटोच ही एक काळजाची दूख जावंक जाय. म्हजेर वोट भिरांत आयली आनी हांवें राजाक म्हणलें, राजाक लांब आंवक मेळूं. म्हज्या पुर्वजांच्यो समाधी आसल्यो त्या शाराचें गोठ्ठाण जालां आनी उज्यान लासून ताचें दारवंट्यांचो भस्म जाला आसता. म्हजें मुखामोड कशें खोंती बरीत जावचें ना? राजान जबाब दिलो, तर तुका कितें जाय? हांवें सोर्गीच्या देवाक उलो मारलो आनी राजाक असो जबाब दिलो. राजाक बरें दिसता जाल्यार आनी तुज्या सेवका थंय तूं प्रसन्न आसा जाल्यार म्हाका जुडेयांत म्हज्या पुर्वजांच्या समाधींच्या शारांत वचून दी आनी हांव तें नव्यान बांदतां. ताचे कुशीक राणी बसून आसता. राजान म्हणलें, तुका थंय वचूंक कितले दीस लागतले आनी तूं केन्ना परतून येतलोय? म्हणटोच राजाक मानता तसलो एक दीस हांवें दाखयलो आनी ताणें म्हाका वचूंक दिलें. हांव आनीक एक पावट राजा कडेन उलयलो. जुदेयांत पावपर्यंत युफ्रेसताचे पलतडच्या प्रांतांतल्यान वचूंक म्हाका त्या प्रांतांतल्या राजपालान पत्रां दिलीं. तशेंच देव मंदिराच्या कोटाच्या दारवंट्याक, तशेंच शाराच्या दुर्गांक आनी हांव रावतलो त्या घराक घालपाक म्हाका लांकूड दिवन राजाच्या रान राखपा आसफ्याक चीट दी. म्हज्या देवाचो उदार हात म्हजे सोबे आसलो देखून हांवें मागलोले ते राजान म्हाका दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पांकून उरूं. बाबिलोनाच्या नदीचे तोडीर बसून सियोनाचे उबाळ आमकां येताले तेन्ना म्हाका रडूंक आयलें. भोंवतणच्या हिरव्या रुखांचेर आमची सितारां आमी उमकाळावन सोडलीं. जबाब, तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पांकून उरूं. तेन्ना थंय आमकां धरून व्हेल्ले ते आपणाक गितां गायात म्हूण आमकां सांगताले. आमचेर आल उपद्रे हाडलोले तेच आपणाक खुशाल करात म्हूण मागून सियोनांत गायताल्यात तीं गितां आमकां गायात रे म्हणटाले. जबाब, तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पांकून उरूं. सर्वेस्पराचें गीत पोरक्यांच्या देसांत कशें म्हूण आमी गावचें? तुका हांव विसरून जाल्यार जेरुसल्या हो म्हजो उजवो हात धरो. जबाब, तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पांकून उरूं. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार सगल्या म्हज्या सुखां वयर जेरुसल्याक हांव दवरिना जायन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पांकून उरूं. जबाब, तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पांकून उरूं. उद्गार.
सगलें नुकसाण सोगूत ओळशीक फकत जेजू म्हजी क्रेस्काय. ताचे भितर रिगून रावंक काळीज म्हजें आशेन मागता. Solves foran soy, soy, solves foran soy, solves foran soy, soy. Solves foran soy, soy, solves foran soy, solves foran soy, soy. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ते वाटेन चलता आसतना कोण एकल्यान ताका म्हणलें, तूं वेशी थंयसर तुजे फाटल्यान हांवूय येतलों. जेजून जाप दिली, कोल्याक धोली आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्याक न्हिदूंक जागे आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तकली तेंकोवंक खंयसरूच जागो ना. दुसऱ्या कोण एकल्याक ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. पूण त्या मनशान अशें म्हणलें, पयलो वचून हांवें म्हज्या बापायक मातयेक लावंक म्हाका रोजा दी. पूण जेजून ताका जाप दिली, मेलेल्यांत तांकां आपल्या मेल्ल्यांक मातयेक लावंक दी, पूण तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर. आनीक एकल्यान म्हणलें, सायबा, हांव तुज्या फाटल्यान येता, पूण पयलीं म्हाका म्हज्या घरच्यांचो निरोप घेवन येवन दी. ताका जेजून सांगलें, कोणूय नांगराक हात घाल्या उपरांत फाटल्यान वळोन पळयतीत ती देवाची राज्याक पुरती न्हय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वा काणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ, मेलेल्यांत तांकां आपल्या मेल्ल्यांक मातयेक लावन दी. नियाळा कादार. एक दोतोर एका दिसाक एमर्जन्सी लागून ऑपरेशन करूंक मातसो उशीर जालो म्हूण त्या पेडेस्तांची फामील ताका वायट उतरांनी पाचारतात, मारूंक पासून वेतात. पूण त्याच दिसा तांचो पूत मेला आनी अजून सिमेंत्रींत आसा म्हूण आयकून तांकां शॉक बसता. मनीस मरता तेन्ना जायतीं जाणां ताचे मरणाक येतात. खरें म्हणल्यार हो मेलोलो मनीस तांचो कोण न्हय. तरी पूण जायतीं जाणां ताच्या मरणाक येतात आनी फोंडार माती घालून तांचें मरण करतात, आपली क्रिस्त जबाबदार सोंपयतात. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू जायत्या मनशांक आपलो पाटलाव करूंक आपयता. तेन्ना सोबार जाणां ताका निबां दितात आनी अशे तरेन आपलो जबाब दिवन जेजू फाटल्यान वचना जावंक आडकोळी हाडटात. जेजू तांकां जबाब दिता तेन्ना तांचें खरें मन कळटा आनी तांकां ताचो पाटलाव करपाची खरी इच्छा ना म्हूण दिसून येता. आमी जायते फावटी जेजू फाटल्यान वचपाची आमकां संवय ना. सगळें बरें आसा जाल्यार वेताना, आडकोळी आसात जाल्यार आमी निबां सांगता आनी कुशीन वेता. ताचो पाटलाव करूंक उशीर धारवंटांतल्यान चलूंक आनी तसवीत करिनात. त्या दोतोरान आपल्या मेल्ल्या भुरग्याक थंयच सांडून दुसऱ्याचे भुरग्यांची जिवीत दिवंक ऑपरेशन करूंक जेजूचो पाटलाव केलो. आयज आमचो थाराव जावन दी, आसिसाच्या फ्रांसिसाच्या भाशेन हांवूय दुसऱ्यांची पयलें चिंतून सेवा करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी सगळीं वावुरया.